लिसन टू आमरावती हांव लिसन केलं How you going like that? You पुढे वचपाचे बंद कर आमका फाटी block the road. Block the road. Block the road. How have you come without? रिपोर्ट भरून We will sign. Show us the report. Not let you go. All of you are Come here. block the road. He's running. Come here. Block the car. Let it come now, all of you. कशें आसा आयज हे टीसीबीचे ऑफिसर जे येता इन्स्पेक्शनाक हे पळटा लोकांक पळोवन जेन्ना हे परमिशन दिता तेन्ना हेंकां बिंदास परमिशन दिता ते म्हणटा काय ना सगळें क्लियर आसा म्हणून आयज हांगा कलवट घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा दोन वर्सां जालीं थंय आनी 39A तेंच्यांनी त्या प्रपोजलाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हो ऑफिसर तेणें रिपोर्ट करूना काय करूना फक्त मेजर केलें आनी आपलो पळटा तेणें खरें म्हणल्यार जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता सरपंचाची सिग्नेचर घेवंक जाय कित्याक सरपंच आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा लोकल पंच मेंबर की हांगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन केलां म्हणून पण आतां तो पळटा तेका जेन्ना क्वेश्चन्स विचारले तेका क्वेश्चन आन्सर करपाक जायना तो म्हणटा आपणाक ऑफिसरान सांगला हांगा वचून यो म्हणून म्हटल्यार तुमी कितें हांगा टायमपास करपाक येयला फक्त तुमची हांगा येवन टायमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयलें वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा एवरी टाइम हे डिपार्टमेंट अशें करता मिनिस्टर विश्वेश राणे जेणे परमिशन ग्रांट केल्ली आसा हो मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय सायटीचेर तो व्हडले म्हणटा NDZ आनी व्हडली भाशणां दिता पळय हांगा येवन पळय ती सगळीं झाडां आसा व्हडली झाडां आसा व्हडली झाडां आसा ही व्हडली झाडां तेंच्यांनी थंय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज दवरला आनी खंयच्या आदाराचेर हें केला हांगा उदक भरता रस्तो भरता उदकाक व्हॅल्यू असताना किंवा सरपंचाची सायन ना कोणाची सायन ना त्याला व्हॅल्यू असताना कोर्टान फाल्यां कोर्ट विल नॉट रेकॉग्नाइज द रिपोर्ट yes deputy town planner has not come with him court has directed deputy town planner to come with him why deputy town planner has sent him made him a scapegoat why deputy town planner हांगसर परमिशन सॉलिड दितात ते भितर आनी हांगसर कित्याक ना डेप्युटी टाउन प्लॅनर जे म्हणटा पळय हेच्या पयलीं असोच करता आनी आतां परत केला हेंच्यांनी टीसीबी बोर्डाक हे अप्रुवल दिता पास करता खंयच्या आदाराचेर हे पास करता टीसीबी बोर्डाक घालून अप्रुवल एवरी टाइम हे टीसीबी बोर्डाचेर सगळे गोंयभरान हेंच्यांनी पास केल्ले आसा विथआउट नोईंग द फॅक्ट्स त्या बोर्डान कलेक्टर असता त्या बोर्डान DDW असता त्या बोर्डान WID असता हे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल त्या बोर्डान असता अलॉंग विथ द मिनिस्टर्स खंयच्या आदाराचेर केला सिंपल आसा तूं इन्स्पेक्शन सारखें कंडक्ट कर आनी आमकां डॉक्युमेंट दाखय खंयच्या आदाराचेर तूं परमिशन दिला तो डॉक्युमेंट दाखोवपाकूच रेडी ना ताका सांगलें आमी प्लॅन दाखया म्हणून हे खंयच्या आदाराचेर तुवें दिला तो त्या कितेंय दितलो ना ताका कॉन्क्रीट प्लॅन आसपाक जाय आनी दॅट प्लॅन हॅज टू बी अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ही इज सेइंग दॅट आय एम नॉट लायबल टू शो द प्लॅन आमकां दाखोवपाक जाय म्हणटा आता तो येवन केला कितें ताणें तो येवन टायमपास केला हांगा येयल्यार टेप लायल्यार गेला काय उलोवपाकूय रेडी ना धांवता पळोवपाक रावला बसला तितून आतां फोनाचेर उलयता अरे सिंपल कितें आसा जेन्ना तुमी लोकांक विश्वासान घेयनासतना हाडपाक सोदता तेन्ना अशेंच जातलें लोक भायर सरतले तुमकां दिसता आसतलें गोंय तुमी काबार करपाक उठले गोंय आमी काबार करपाक दिवपाचें ना एडमिनिस्ट्रेशन जे आयज कॉलेप्स जाला हें कळटा तेणेन सारकें आसा नाल्यार तेणें आन्सर करपाचें तेणेन सगळे डॉक्युमेंट दाखोवपाचे बाबा हे आमी कायद्या अनुसार दिल्लें आसा म्हणून कशें दिलें तें कळोंक जाय न्हू तुमकां एवरी टायम कोर्टान लोकांक वचचें पडटा म्हणल्यार कितें टॅक्स पेयर पयशे आमी लोकल जे आसा ते एकटे जावन कोर्टान वचपाचें एवरी टायम सरकार कितें करता हे गोंय विकूंक म्हटल्या हे आतां कोणाच्या दबावाचेर डेफिनेटली मिनिस्टराच्या दबावाचेर मिनिस्टर विश्वेश राणेच्या दबावाचेर हें जाला तेणें स्टेटमेंट काडलो एक मिनिट तेणें स्टेटमेंट काडचो मिनिस्टर विश्वेश राणे टीसीबी मिनिस्टरान की हें जें केलां तें सारकें आसा म्हणून आसा नाल्यार दाखोवचें डॉक्युमेंट दाखोवचें सारकें तुमी WIDन परमिशन दिलें कशें खंयच्या आदाराचेर परमिशन दिलें हांगा जेन्ना उदक भरता सगळे प्रेशराचेर चल्ला हांगा प्रेशर ब्लास्ट जातलो लोक उगिना डेफिनेट मिनिस्टर आसतलो कित्याक मिनिस्टरान अप्रुवल दिला 39A आख्खे गोंयभरान तेंच्यान अप्रुवल दिला कोट्यांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज केल्ली आसा आनी त्यो लँड यूज चेंज करपाचो कारण कितें कित्याक ह्या बिल्डर लॉबींग व्हडले भायले लॉबी जे आसा तांकां जाय तशें मनमानी करपाचें आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन वाडोवपाचें सो फायनली तुमचो डिमांड कितें लास्ट आणि जर समज तुमच्यो मागण्यो पुराय जावना तुम्ही फुडें कितें सिंपल आसा डिमांड लोकांचो इतलोच आसा की जो इन्स्पेक्शनाक हांगा येयला तेणें सारकें इन्स्पेक्शन कंडक्ट करचें
अलॉंग विथ द सरपंच जो सरपंच हांगा आसा बाकीचे जे गांवकार आसा गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन करचें आनी तें नोटिफाय करून तेणें दाखोवचें अलॉंग विथ आमकां तो प्लॅनूय पळोवपाक जाय खंयच्या आदाराचेर तुमी हें दिल्लें आसा कलवट बांदपाक हें सगळें क्लियर जावपाक जाय तेन्नाच तेका लागून तेका लोक हांगा रावल्या तेजो आन्सर घेवपाक मेजरमेंट घे म्हणटा म्हाका सांग तुमी आतां ती प्रॉपर्टी आसा ती तेका तुमी कितें कन्वर्जन दिला you're a TCP officer, you have to come along with all the files, documentation. You can't come like shaking your hands over आणि कोर्टाच्या डायरेक्शन तुम्ही जे आता परमिशन त्यांना ग्रांट केला एज पर दॅट परमिशन ऑफ दॅट कल्वर्ट इज प्रपोज करेक्ट यू कांट से लाईक दॅट बिकॉज यू कम फॉर द no you have to tell us because you have come out side inspection that's what I'm saying you'll have to come with the documents while doing the inspection you can't come shaking your hands like this look which officer Jaydev is the deputy town clerk, correct? So he should have come over here, no? Before proposing, listen one thing. What I'm saying is that before proposing anything, then you'll have to do a site inspection, proper site inspection. You have seen the densely trees over there, and you'll have already proposed it for language change under that kind. Or it is been approved as per Sarpanch approval. So when you are granting a permission, you have not checked the crossing of Nalla. And there is a high tide when there is a heavy rainfall, there is a high tide over there. So you have not checked it. How you can give a permission? So without checking reality, sitting in the office and signing everything. So basic thing is there. That's it. That is the government of the day. बेसिक कितें आसा You can ask anybody. तुम्ही येवन पळोवपाक जाय आसलें जेन्ना तुमी वॉट एवर परमिशन तुमी ग्रांट करता सगळ्याक अशेंच जाला आमकां चूज आख्खे गोंयभरान तुमी 39 आसूं 72 आसूं आनी कितें आसूं तुमी अप्रुवल दिता सोडटा हांगा लोकलांक कितें इफेक्ट जातले रोड केदो आसा थंय आमी पळयला रोड 3 मिटर थंय तितलोच कलवडा रोड आसा तुम्ही कसो तांकां परमिशन दिता Before giving construction license, you have to come physically and check. right. यू हॅव टू चेक And it's the culvert from in to in is 430. Which provision of the TCP he is authorized for culvert? It is road and bridges. PWD road and bridges for permission. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग आमकां शिक्षण गाडो करनाका आमकां. तुम्ही आता खंयच्या बेसिसाचेर केला तुम्ही करूंक शकना न्हू तुमकां एवरी टायम लोकांक कोर्टान वयचें पडटा लोकांक डिफरंट डिपार्टमेंटान अथॉरिटीजान वयचें पडटा तेन्नाच तुमी येता नाल्यार तुमी येत ना कोण सांगले ऑफिसर सांगले मिनिस्टर सांगले बेटर वॉट एवर कोण सांगता तुमी अप्रुवल दिता दीस इज कंप्लिटली रॉंग आयज लोक येयला तूं वचपाक सोदता कशें कित्याक जाल्यार तूं आन्सर ना ते जयदेवाक सांग जयदेवान हांगा येवपाक जाय आसलो सायटीचेर इतले लोक आयज जमले हांगा आमी बसून हांगा येयले स्पेशली लोकांनी आपयला म्हणून तेन्ना जयदेवान हांगा स्पेशल येवपाक जाय ही हॅज गिवन द परमिशन करेक्ट Deputy Town Planner is concerned officer to give a permission. You should have been present. Or your TCP board, whichever board has granted this permission, you should have come over here. Or you should have called CTP. She's sitting in the office there and she's not doing anything. She's saying, no, the board has granted, road has granted. You are not giving a proper documentation. हांगा तुमी सगळे झाडां पळय मरे झाडांची हायट पळय केजी व्हडली झाडां आसा 50-100 वर्सांची झाडां आसतली तुम्ही त्या झाडां सगळी आतां फाल्यां फॉरेस्टान घालतले दोनूय डिपार्टमेंट त्याच मिनिस्टराक लागता थंयच अप्रुवल दितले कटींग करपाक सेईंग दॅट इट इज ऑलरेडी बीन लँड यूज चेंज सो कशें तुमी 39 येच्या अंडर तुमी कशें अप्रुवल दिता हांगा आख्खो तुमी गांवाची वाट लावन उडयतले कित्याक दोनूय सायडीच्यान आजगांव अंजुणच्यान दोनूयच्यान उदक येता हांगा तें उदक हांगा भरता खंय तें सॉर्ट आउट करपा सांगून तुमी परमिशन ग्रांट आख्खे हाऊसिंग बोर्डाचे उदक थंयसर येता आख्खे दोंगराचे ते दुसरे वाटेन येता तितून कल्वट घालतले जाल्यार पळय हाव गोंयांक सोंपयलें 39 and 49 whatever. TCP डिपार्टमेंट तुमी खंयच्याच हें कन्सर्न हें घेयना तांच्या बेनिफिटाक विलेज पंचायतीचे घेयना लोकांचे घेयना कोणाचेच घेयना कोणाक घालपाक ही झाडां आसा म्हणून तुमी TCPन फॉरेस्टाचे अप्रुवल घेतलेले आमी सिलिंडर घालपाचे अप्रुवल दिवपाक येदो असो रोड आसा येदो असो रोड तुमी भितर वचपाक मेळना existing road over there culvert to culvert is 4.30 कशें दिले ऑफिसान बसताना किती कॉलेज कल्वटाचे 4.30 म्हाका मातसो पळोवपाक जाय
तेका अप्रोवल अरे प्लॅन दाखय मरे आता तू inspection गेला sir, we want to every inspection the right person never comes. This is the trick of the government. this is always the trick. Huh? I want to Third see the person coming. plan of I don't know. propose whatever you have proposed over there. You come to show What your you are face. saying like this? You have come for inspection. You have come for site inspection. You are saying that I will discuss. You have to carry along with you all the plans and documents. Whatever permissions you have given to them. How you can say it like that? माझे ऑफिसर डायरेक्टली मी जस्ट गोन टेक No, तो कोणी जे जे असू जाल्यार त्याची वयली असू बतिका असू ऑफिसर तुम्ही हांगा सायडी इन्स्पेक्शन येता तुम्ही डॉक्युमेंट्स घेवन येवपाक जाय इट इज युअर ड्युटी यू आर नॉट कमिंग विथ द डॉक्युमेंट्स कसली हांवें फायल केल्ली प्लॅन तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.